एका प्रवाद्याचे आपोवणे खंयच्या नमुन्याचे. प्रवादी कोण तो? प्रवादी म्हणून आमी आयकलां जायते भोवटी. प्रवादी आमकां आपयता. एक 4 लक्षणां हांव सांगता एका प्रवादीची. प्रवादी आमकां आपयता, देवाच्या नांवान आपयता. हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हूण जेजून म्हळां. आनी ह्या प्रवाद्याक देवाची खबर कितें, ह्या देवाची इच्छा कितें म्हूण जाणा आसा तो देखून तो लोकांक आपयता. आपयता कितें जावंक? सत ओळखून घेवंक, मन परिवर्तन करून घेवच्या देखून तो जागवणी दिता आनी लोकांक देवा कडशी ह्या सता कडशी आपयता. प्रवाद्याचें आनी एक लक्षण आसा, प्रवादी परगट करता. परगट कितें करता? पळया, सुलभायेचो दाखलो, देवाचो बडवो दूत मरयेक बरी खबर हाडटा. देवाच्या नांवी तो मध्यस्थ जावन मरयेक परगट करता. देखून प्रवादी देवाच्या नांवान, देवान कितें ताका सांगूंक सांगलां तें लोकांक परगट करता. आतां परगट करता म्हणटा आसतना उतरां विंसिना तो. देवान ताका कितें प्रेरण दिलां, ह्या कितें तांणी उतरां ताच्या तोंडान घाल्यांत तींच तो परगट करता. कळ्ळें? आपालिपा करनासतना, लिपोवन दवरिनासतना, ह्या लोकां सारकें उलयनासतना देवा सारकें तो उलयता, परगट करता. दुसरें लक्षण, प्रवादी खंडन करता. सहड करून देवान तेज्या प्रवाद्यांक धाडिल्लें खंयच्या वेळार? लोक वाट चुकोवन पयस गेल्ल्या वेळार, पयस वेता आसतना. देखून लोक म्हणटा आसतना हांवें फकत सामान्य लोक न्ही, राय आनी देवाचे प्रतिनिधी, कित्याक पोरन्या सोल्ल्यांत राय देवाचो एक प्रतिनिधी, ते केन्ना वाट चुकून वेतात त्या वेळार अनितीचे, ह्या असताचे खंडन करूंक प्रवादी येता थंयसर. देखून उरल्या वेळार प्रवादी नांतगी आसात, पूण खंयच्या वेळार सहज अदीक गरज आसा, कित्याक उरल्या वेळार तांकां नियमशास्त्र आसा. देवाची कुशी कितें म्हणलें येदोळूच सांगिल्लें आसा, पूण तेंय विसरन ते अन्य वाटेक वता आसतना खंडन करूंक प्रवादी येतात. आनी निमाणें प्रवादी विनंती करूंक येतात. कित्याक लोक सादो नेणारी. देखून देवाच्या नांवी आतां तो मध्यस्थ, देवा आनी लोकां मदें मध्यस्थ न्ही. देखून लोक जर तर मन परिवर्तन जालो, लोकांक जर तर बदलूंक जाय, लोकांच्या नांवी हे प्रवादी देवाक विनंती करतात. आतां हांवें ही क्लास घेवच्या खातीर ही 4 लक्षणां सांगिल्लीं न्ही, गरजेची थोडी परत्यान हांव सांगता. प्रवादी पयलें जावन लोकांक आपयता देवाच्या नांवी. प्रवादी देवाच्या नांवी परगट करता. बरी खबर जावं पुरो, ह्या देवाची खुशी कितें आसा ती. प्रवादी कितें वायट आसलें तें खंडन करता. आनी निमाणें प्रवादी लोकांच्या तर्फेन देवा लागीं विनंती करता. भाऊ भयणीनो, ही लक्षणां हांव कित्याक तुमकां सांगता? भविश्या तुमी जायते फावटी शर्मावणी ह्या पवित्र सभेच्या मागण्यांनी आयकलां. पवित्र स्नानांत हर एका क्रिस्तावाक, पवित्र स्नान घेतिल्ल्याक आमकां ती दोडें मिसांव मेळ्ळां. आमकां हर एकल्यांक ती दोडें मिसांव मेळ्ळां. एक याजक जावंक, एक राय जावंक आनी एक प्रवादी जावंक. हे मिसांव आमकां बेश्टेच पवित्र सभेन घडोवन दिवंक ना. क्रिस्त कसो, देखून आमच्या पवित्र स्नानाच्या वेळार हे मागणें आमकां ह्या उल्लेख मणयारी करता. क्रिस्ताच्या मिसांवांत तो राय जालो, याजक जालो, प्रवादी जालो. देखून आमकां हर एकल्याक हे मिसांव मेळ्ळां. हांव तुमकां बरो एक दाखलो दिता सुलभायेचो. तुमी याजक गी, तुमी सगळीं याजक गी. हांव याजक, पूण तुमी याजक गी.
सामान्य याजक म्हूण म्हणलें आसा पवित्र सभेच्या शिकवणेंत. आतां ताचो तर्क करूंक वेळ न्हय. जाल्यार हांव एक सुलोभायसो दाखलो दिता मिसा वेळार. भावा भयणीनो, मुजें आनी तुमचें, आमच्या सोमेस्तांचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण याजक म्हणटा. आमच्या सगळ्यांचें देखून पाद्र्याबान मीस केलें, आमी घालें पळोवंक आयलें हांव ना, आमच्या हरी एकल्याचें हें मीस. हांव तुमचे तर्फेन एक याजक तुमचे तर्फेन मध्यस्थपण घेता आनी लोकांची मागणी देवाक उबारता. म्हजो कितें कायदो या म्हजो वावर मध्यस्थपण घेवचो मात्र. हें बलिदान आमच्या सगळ्यांचें. आतां हांवें ह्या पुलपितार रावून प्रवादी म्हणल्यार उलयत, पूण आमी सगळीं प्रवादिकी. आमी सगळीं आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं एक प्रवादी सयत प्रवाद्याचें आपोवणें आमकां मेळ्ळां. देखून कशें तें प्रवाद्याचें आपोवणें मेळ्ळां म्हूण आतां कित्याक शर्मावचो वेळ मोठवो वेळ जाल्यार हांवें तुमकां सांगलें 4 लक्षणां हांवें तुमकां सांगलीं. तो आपयता, परगट करता, खंडन करता आनी विनंती करता. देखून आमी हरी एकल्यांनी आमच्या दिसपडत्या जिवितांत हें करूंकूच आसा. कशें करूंक आसा कांय आनी अवकाश मेळिल्ल्या वेळार आमी सविस्तार तुमकां समजयता. पूण हें पाळटा आसतना कसल्यो अडखळी येतात 1-2 संगती आयच्या पयल्या वचपांत हांव सांगता. थंयसर आमोस प्रवादी आसा. इस्रायेलांत इस्रायल उत्तराचो भाग जुदा सकयलो गांव आसलो, जेरुजालेमाचो गांव. आतां ह्या आमोस प्रवादीक चड करून उत्तराच्या भागाक प्रवादी करून देवान नेमला. आनी हो आमोस प्रवादी कठीण उतरांनी दाया दक्षिण करनासतना लोकांचें ह्या रायाचें खंडन करता. आतां खंडन खंयसर तो करता? बेतेलांत करता. बेतेल जायत्यांनी तुमच्या घराक नांव दिल्लें आसा, बेतेल 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 म्हणून. बेतेल. आतां हें बेतेल उत्तराचो भाग, थंयसर जेरोबाम रायान 2 कितें पुण्यस्थान केले, देवाळां केलीं, बेतेल आनी दान म्हणल्या कडेन. आनी ह्या बेतेलांत ती देवाची वस्ती जाताली. हाका अब्राहमाक पयल्लें आनी ताचे उपरांत जाकोबाक कितें त्या शिडयेचेर ह्या निसणेचेर देवान वयर सकला वेचें तें दर्शन मेळिल्लें त्या जाग्यार पवित्र जागो तो. जेरुजालेमाक टॅम्पलाक आणखी पवित्र स्थान म्हणलें फावो जायनातल्या वेळार बेतेल प्रमुख स्थान घेवन आसलें उत्तरांत. पवित्र जागो बेतेल. पूण आतां हो जेरोबाम राय कितें करता? मुर्ती पुजा सुरू करता. आनी देवाक तें केदींकच सोंसून वचना. मुर्ती पुजा पवित्र आसलें स्थान सावकास करून जेरोबाम आतां मुर्ती पुजेचें स्थान करता. तुजो देवूत्सव वांकडो जाताना, देवूत्सव सतानीस तुजो देव न्हय जाल्ल्या वेळार तुज्यो वाटोय वांकड्योच. समजल्यात? आमी असो अर्थ सांगचो आमकां प्रावादपण आमकां हरी एकल्या. जर तर घरांत बापोयच अनैतीक जिणी जियेता, भुरग्यांक ताणें कशी देख दिवची? भुरग्यांक सांगूंक जाता की अशें सारके वाटेन चल, पूत म्हणूं का तुमचो सारके वाटेन पयलें चल. देखून रायच अन्य देवांची पुजा करता आसतना लोकां थंय जावं पुरो देव निंदा सुरू जाली, अनैतीकपण सुरू जालें, अनीत सुरू जाली. ह्यो सगळ्यो संगती आतां आमोस प्रवादी कठीण उतरांनी खंडन करता. आतां हें खंडन करता आसतना कोणाक पुकू जाता? थंय कोणाची पाळां गुंड रोमोवन गेल्यांत न्हय, तांकां कांप सुरू जाता. कोण? आयच्या पयल्या वाचपांत आमाजिया ह्या देवाळाचो पुजारी, देवाळाचो याजक तो, ताका पुकू जाता. आतां ह्या प्रावाद्यान ह्या नमुन्यार खंडन करता आसतना कांय लोक बदलालो. देखून तो कितें करता? आळे आमोस येवन तुज्या हांगा कितें देव निंदा उलयता म्हूण जेरोबामाक कंप्लेंट दिता, रायाकच कंप्लेंट दिता. रायान जर तर ताची तणकी केली जालें म्हाका आनी समाधान म्हणून. ताच्या उपरांत तो आमोसाकच सांगता, तूं वच आनी दक्षिणेक थंय वचून प्रवाद कर. हांगा कित्याक तुका काम? हांगा हांव ना गी, आमी नांव गी. ताच्या उपरांत आमोस प्रवादी सांगता,
आपणा विशयांतच तर्क करन आपूण कोण आपूण सादो मनीस आसुल्लो आमोज आपणाचे आपोवणे तांकां विवर्सिता भाव भयणीनो आनी तूं गरजेच्यो एक 2-3 संगती आमी समजूंक जाय आसच्यो जर तर तुमकां अवकाश मेळटा आयचें पयलें वाचप घरा वचून परत्यान वाचा भोव आपुरबायेचें वाचप हें निमाणें आमोस प्रवादी आपल्या आपोवण्या विशयान सांगल्या उपरांत सांगता तुमी आयकनात न्ही हांवें उतरां बदलूंचीं आतां तुमी आयकनात न्ही तुजी बायल कितें जातली वेश्य जातली कित्याक तुजो जीव होगडावन गेल्या उपरांत तिका आनी तिची कॅर घेवचो कोणी ना तुजी भुरगीं तालवारीन मरतलीं तो शिराप घालना आसली हकीकत सत विशय ताका सांगून वेता भाव भयणीनो आमी कुटुंबांत हरी एकली आमी प्रावादी तूं 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 हांव आमी प्रावादी आमचें सत वाऱ्यार धलच्या तणा भुरगी खंयच्या कुशीक वारें येता त्या कुशीक गी या आमचें थंय सत आसा तें सांगचें धैर आसा व्हडल्यान भोवमान आतां हांव मायकाचेर व्हडल्यान भोवमान सांगता व्हडल्यान भोवमान सांगचो सत्ती न्ही सत थोड्या फावटी गुपीत आसता सत थोड्या फावटी मोवताळ्याचेंय आसता पूण सत मुखापाटी म्हणून कितें तांतूं तफावत करिना आमकां तें धैर आसा गी अमाजियान याजक जाल्ल्यान उतरां प्रकार संदर्भ प्रकार सतच गूण आयले ताणें रायाक सांग जाय आसलें आमोसान सांगलें सत देखून आमी जिणी बदलिया ताच्या बदलाक ताची पाळां कातरून वेतात म्हणल्या खातीर तोच तुजें काम हांगा न्ही थंय वच म्हूण ताका धांवडायता सताक ताणें धांवडायलें दोळे धांपले या ताचो फायदो जोडलो भाव भयणीनो उपरांत ह्या बेतेलाक ह्या उत्तरेच्या इस्रायलाक कितें जालें जाणात जेरोबामाच्या काळार न्ही ताच्या भुरग्यांच्या काळार सगळें सत्यानाश जावन गेलें सगळें सत्यानाश जावन गेलें उबार एक तुमी पागोर बांदतात दोरो बांदतात तुमी पुरा कन्स्ट्रक्शन केल्लें तुमी जाणात एक शेड फातोर आसा आमी बरें तांबड्या फातरांनी दोरो बांदता न्ही शेडी फातोर आसा शेडी फातोर पोंदा घाला तुमचो दोरो घट उरता आईच्या बरी पावस पडलो माती करगोवन गेली दोरोय कोसळोवन पडलो दोळो उपरांत तुमी कितलोय बांदा पूण पाट तळच या मूळच जर तर हालचें आसा करगोवन वेचें आसा उपरांत तें सगळें कोसळून पडटा देखून जेजून ओपार दिल्ली कोण रेवेचेर बांदता तें गर्ताचें कोसळून पडटा असाताचेर बांदचें नाका सताचेर बांदया सत आमी म्हणटा इंग्लिशान कॉम्प्रमायज करता करिना सत आसा तें सांगता सत देवाच्या उपादेसा प्रकार चलता देखून भाव भयणीनो दिसपडट्या जिणयेंत जावं पुरो आमच्या भुरग्यां लागीं आमी उलयत आसतना जावं पुरो आमच्या बिजनेसांत जावं पुरो एकामेका लागीं उलयत आसतना आमच्या संभाशणांत कितलीं घडपां आसात आसलें आसा तशें सांगया पूण आसलें आसा तशें म्हणून थोड्या फावटी निट्ट सांगूंक जायना तें खंयच्या नमुन्यान सांगूंक जाय त्या नमुन्यान मात सांगूंक जाय हांवूच पळय आतां ह्या मायकाचेर हांगा तूं उलयत आसा ओ थंय रावून हांव व्हडल्यान उलयल्यार तुमी पाद्र्या कितें काय चडून आसा तुजे लागीं तुमी म्हणटात म्हाका खंयच्या वेळार कितें उलोवंक जाय तें मात्र उलया त्या वेळार देव आमचे प्रावादपणी मानून घेता आनी आमी खरी प्रावादी जावं आमच्या कुटुंबांत जावं आमच्या परिसरांत जातले